नमस्कार. गोयच्या गावांतल्यो वेंचीक खबरो घेवन हांव संजना अंजुनकर आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. मुरगांव बंदरांत जाली अमोनियाची गळती, परिस्थिती नियंत्रणांत. कस्टमान जागो दिल्या उपरांत करतले बेतूल किल्ल्याचे नूतनीकरण. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचे परतून एकदा आश्वासन. बोरये सापडलो मेल्ल्या अवस्थेत बिबटो. रान खात्यान केलो पंचनामो. फुडलो तपास सुरू. बरे उद्देग हाडून लाटंबारसे उद्देगीक वसणूक बेगीन करतले सुरू, सांगता उद्देगीक मंत्री मॉविन गुदिनो. गुळे वखदा तस्करी प्रकरणात मुंबयचे बायलेक बाणावले अटक. 50,000 MDMA ड्रग्सूय केलो जप्त. मोबायल टावराच्या विशयावेल्यान हडफडचे लोक फुर्योज. प्रशासनान घेवची दखल केली मागणी. आता खबरो विस्तारांत. वास्को मुरगांव बंदरांतल्या बथ नंबर 8चेर अमोनिया गॅसाची गळती जाली. बोटीवेल्यान गॅस खाली करतना गॅसाची गळती जाल्ल्याचें कळटा. घडणुकेची म्हायती मेळटकीर उजो पालोवपी दळाचे जवान घडणूक थळार पाविल्ले, पूण त्या आदींच MPTच्या कामगारांनी परिस्थिती नियंत्रणांत हाडिल्ली. सद्याक दुरुस्तीचें काम चालू आशिल्ल्याचें उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यान सांगलें. The call had 1210 from Assistant Engineer Chanda stating that there is a ammonia leakage in the berth number 8. Jenna आमी थंय पावले उपरांत two vehicle was stand by there from Zuari and MPT. So आमी तेंच्यांनी कितें हांवें विचारलें कितें जालें काय म्हणून. ते आमची पावच्या पयलीं तेंच्यांनी कितें क्लोज केलें तें की मायनर लिकेज आसलो मातसो आनी नाव at the time of unloading from the vessel आणि आता रिपेर चालू आहा तेंचे आनी मागीर रेक्टिफाय करून गरज पडल्यार आमकां आपयतले म्हणून आमी थंयच्यान येयल्यात. इट इज अंडर कंट्रोल. इट इज अ मायनर लिकेज वॉज. अमोनिया हो वास्कोकारां खातीर टायम बॉम्ब जावन रावला. लोक वस्ती लागीं आशिल्ले अमोनियाचे टँक काडून दुसरे कडेन व्हरचे, नाजाल्यार लोकांक घेवन रस्त्यार देंवतलो अशी शिटकावणी थळावो आमदार संकल्प आमोणकारान दिल्या. मुरगांव बंदरांत जाल्ल्या अमोनियाची गळती उपरांत तो उलयतालो. जाल्यार कोण जबाबदार आसलेलो? आयज हेची जबाबदारी कोणूच घेयना आनी हांव अजून पर्यंत सांगता हो टायम बॉम्ब आमकां आमच्या मतदारसंघान आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन नाका. हो शिफ्ट करचो. जशी IOC टँक जशी शिफ्ट केलेली आसा सगळी, हो अमोनियाचो जो टँक आसा जे जुवारी एग्रोकेमिकल तेजो हे आसा ओनर्स आसा तेंच्यांनी तो शिफ्ट करचो. आनी हांव MPTकूय सांगपाक सोदता अशे डेंजरस जे प्रॉडक्ट्स आसा ते एका टायमाचेर तेंच्यांनी स्टार्ट केले ते सोडून दी. बट आतांच्या काळान आनी आतां जे पॉप्युलेशन हांगा वाडपाक लागलेलें आसा म्हाका दिसता हो हांगासून शिफ्ट करपाची गरज आसा आनी तेज्या लागून म्हाजे टोटल प्रयत्न आसतलो. हांवें पयलींच तुमकां सांगलेलें आसा हे अमोनियाचे जे आसा ते ट्रान्सपोर्ट करता पळय ते इल्लिगल ट्रान्सपोर्ट करता. हांव डायरेक्ट तांकां एक्यूज करता की ते इल्लिगली ते थंयसर ऑपरेट करता. कित्याक तांकां जी सेफ्टी घेवंक जाय. जेन्ना अमोनिया टँक फील जावन तो वयता तेज्या फाटल्यान फायर ब्रिगेड आसूंक जाय, फुडल्यान एस्कॉर्ट आसूंक जाय, पायलट आसूंक जाय. ते कसलोच तो नॉर्म्स फॉलो करना. तेंची दादागिरी चल्लेली आसा हांगा. लोकांक ते ग्रांटेड घेता. टायम येयलो जाल्यार सगळे लोकांक घेवन हांव ते सकयल देंवन स्टॉप करपाचें आसतलो. कित्याक हांव कितें करपाक जाल्यार लोकांक अशें दिसपाक नाका कित्याक बाबा हे हांगलो धंदो बंद करता. हांगालो धंदो इम्पॉर्टंट न्हू, हांगालो मेन म्हणटा तो लोकांचो जीव इम्पॉर्टंट. कस्टम खात्या कडल्यान बेतूल किल्ल्याचो ताबो मेळ्ळ्या उपरांत ह्या किल्ल्याची आसा तशी प्रतिकृती उबारतले. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान परतून आश्वासन दिलें.
बेतूल किल्ल्याचो 2500 चौकड मीटर जमनीचो ताबो कस्टम खात्या कडेन आसा. ही जमीन आमी तांचे कडेन मागल्या. कांय दिसा भितर कस्टम ही जमीन पुरातत्व खात्याक दितले अशें मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार सांगलें. 350च्या शिवराज्याभिषेक सुवाळ्या निमतान बेतला आयोजीत केल्ले कार्यावळींत मुख्यमंत्री उलयतालो. म्हाका सांगपाक खूब बरें दिसता की पुराय एक वर्सभर इधर आमचे एड्युकेशन डिपार्टमेंट, आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट हांच्या संयुक्त विद्यमानान वेगवेगळे कार्यक्रम भुरग्यांच्या सातत्यात राज्याभिषेका विशयी आसतले किंवा छत्रपती शिवाजी महाराजाच्या विशयी हाचे वेगवेगळे कार्यक्रम पुराय वर्सभर हे हायर सेकंडरी, कॉलेज, स्कूल्स, प्रायमरी स्कूल ह्या निमित्तात पुराय एक वर्सभर छत्रपती शिवाजी महाराजांच्यावर आधारित वेगवेगळे कार्यक्रम जावचे. आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटान इनिशिएटीव घेवची आणि ते कार्यक्रम करचे. हांगासली पुराय जमीन ही 2500 स्क्वेअर मीटरची जमीन आमी कस्टमा कडेन मागल्या. कस्टमा कडल्यान थोड्याच दिसाच्या भितर गोयच्या आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटा कडेन येतली आणि आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटा कडेन आयली की आमी ही जागा जी आसा ही नोटिफाईड मोन्युमेंट वो आमच्या सरकारी खात्यात येतलो आणि ताज्या उपरांत हांगासर एक्चुअल जो बेतूल फोर्ट आसा ताजी प्रतिकृती जी आसा ही परत एकदां ह्याच खात्या मार्फत तयार करपाक आमी हाची सुरवातूय बी करतले. पुरातत्व खात्याचे वेगवेगळे आशिल्ले किल्ले, फोर्ट, देवळां ही सगळी परत एकदां ही संस्कृती पुनर्निर्माण करपा खातीर ह्या खात्यात सुरवात केल्या. निश्चितरित्या ह्या खात्याचे मंत्री आणि त्याचे पुराय अधिकारी हे खूब बऱ्या पद्दतीन काम करपाक लागल्या. आमी जेका म्हणटा की 60 वर्साच्या उपरांत तरी आमी पोर्तुगीजांच्यो खुणा पुसून नवीन वाटचाल सुरू करपाची परत एकदां ही सुरू करपाची गरज आसा. आणि निश्चितरित्या म्हणजे आझादी का अमृत काल देशाची 75वी आमी साजरी करता. गोयचो 60वो मुक्ती दिन आमी साजरो केलो आणि विकसित भारत 2047चो जेन्ना विचार करता तेन्ना विकसित गोवा 2047 म्हणजे भारत देशाक जेन्ना 100 वर्सां पुराय जातली तेद्या वेळार ही गोंय भूंय, तेद्या वेळार हो गोमंत प्रदेश कसो आसचो हाजो विचार करपाक आमी आतां पासून सुरवात केल्ली आसा. पैपीळ तिशेबोरी हांगा विठोबा देवळा कडेन बिबटो मेल्ले अवस्थेंत सापडलो. रान खात्याक म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत रान खात्याचे अधिकारी घडणूक थळार पावले. बिबट्याच्या कुडीचो पंचनामो केल्या उपरांत ह्या बिबट्याक कशें मरण आयलें तें स्पश्ट जातलें अशी म्हायती रान खात्यान दिल्या. दिवचलेच न्हय जाल्यार हेर वाठारांतल्या उद्देगीक वसणुकेंतले कांय प्रकल्प बंद पडल्यात. हे मान्य करतना बंद पडिल्ले उद्देगीक प्रकल्प परत सुरू करपाचे नदरेन सरकार यत्न करतले अशी माहिती उद्देग मंत्री मॉविन गुदिनो हांणी दिल्या. दिवचले सयत हेर उद्देगीक वसणुकेंतल्या बंद पडिल्ल्या उद्देग प्रकल्पांचे सर्वे करतले अशें मॉविन गुदिनो हांणी सांगलें. ते एके कार्यावळी निमतान दिवचले आयिल्ले दिवचोचे उद्देगीक वसणुकेंतले कांय प्रकल्प बंद पडल्यात. ते विशीं पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नांक जाप दितना गुदिनो उलयतालो. इंडस्ट्री तुम्ही जे म्हणटा जायते बिचोलेच न्हय सगळे इंडस्ट्रियल इस्टेटान थोडे इंडस्ट्री चलना कित्याक आमचे मार्केट स्मॉल धाकटे आसा. लॉजिस्टिकल प्रॉब्लेम आमकां एक कडेन जाता पूण तांकां मदत करपा खातीर आमी वेगळे वेगळे स्टेप्स घेयत आसा. बिचोले आवश्यक आमी घेतले आनी सगळे इंडस्ट्रियल इस्टेटां 6 युनिटां ते रिवायव करपाक. आतां थोड्यांनी कितें केलां बंद केला कितले 10 वर्सां पयलीं प्लॉटूय परते दिना. इंडस्ट्री करून जाल्यार कित्याक बेश्टे दवरता दुसऱ्यांक करून दी मनीस करपाचें आसा. हे आमी एक आतां डिजिटल आमी सर्वे करता प्लॉट मार्किंग आसा खूंय खाली आसा कोण कांय करना ते आमी ते वी वील टेक अ कॉल ऑन दॅट आनी खूंय दुसऱ्याकूय दिवपा जाय जाल्यार आमी दितले. मंगळारा बाणावली दाड घालून 50,000च्या गुळे वखदा सयत मुंबयच्या 40 वर्सां पिरायेचे बायलेक रंगे हात धरले. ही दाड घालून पुलिसांनी 5 ग्राम MDMA ही गुळी वखदा जप्त केली. ही कारवाय गुन्यांव फाट्याचो पुलीस निरीक्षक दत्ताराम राऊत हांच्या फुडारपणा खाला केली. अडफड्या मोबायल टावर उबारपाक थळाव्या लोकांनी खर विरोध केला. ज्या जाग्यार रेंज ना थंय टावर घालपाकूच जाय पूण टावर आसा थंय आनी दुसरो टावर कित्याक जाय असो प्रश्न थळाव्या लोकांनी उपरासला. तो येता तो जबरदस्ती हाडटा डायरेक्ट पोलीस प्रोटेक्शन घेता
डायरेक्ट घालपाक सोदता. आमी 4 फावटी ताका सांगलें बाबा असो जबरदस्ती करून घालूं नाका. घालूंक जाय खंयसर ज्या जाग्यार रेंज इश्यूज आसा सारकेच रिमोट एरियान ज्या लोकांक खरेंच त्रास जाता पळय थंयसर घालूंक जाय न्हू. हांगा हाडटा जबरदस्ती कित्याक चिंतूंक जाय गव्हर्मेंटान चिंतूंक जाय बाबा खंय घालता कितें तो. आतां थंय फाटीं येयले घालपाक हांगासर प्रायमरी स्कुलान थंय भुरगीं शिकता कितें तांकां हें जाय टावर जाय ती 6 वर्साच्या भुरग्यांक टावर जाय कित्याक तो थंयसर रेंज कसली. आमचो ओपोज टावरांक ना पण इतके तकलेर वजें धरूंक जाता पळय तितकेच धरूंक जातलें. तूं हाडून घालतलें जाल्यार जातलें जावचें ना न्हू. पेलूंक जावंक जाय न्हू त्या लोकांक. आमचे कडेन टावर आसा हांवें सांगलें मरे तुका पर्सनली आमचे थंय घातलेलो आसा. हांवें ओपोज करूंक ना ताका कित्याक लोकांनी सांगलो आमकां जाय म्हणून थंय घाला म्हटलें चल. आतां कित्याक आतां लोक सगळे जमले ते नाका म्हणटा न्हू. टावर नाका बुस्टर जर जाय जाल्यार तेंच्यांनी अवेरनस करची लोकां कडेन एक मिटींग करची आनी तितून मागीर हें करचें न्हू. फोंड्या सांजवेळार मेरिनो हॉटेला लागसार आशिल्ल्या कपड्याच्या दुकानांत उजो लागपाची घडणूक घडली. उजो पालोवपी दळाचे कर्मचारी घडणूक थळार पावल्यात आनी उजो नियंत्रणांत हाडपाचो यत्न करतात. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या घडणुकेंत कोणाकूय जिवीतहानी जावंक ना. मोरपिल्लाच्या शाळेचे नूतनीकरण मुद्दाम आडोवन दवरूंक ना. हे शाळेचे नूतनीकरण खातीर 2 खेपे निविदा काडिल्ल्यो पूण निवेदकांनी प्रतिसाद दिवंक ना. ताका लागून ह्या शाळेचें काम आडकून पडिल्ल्याचें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. शाळांच्या नूतनीकरणा खातीर पयशांचो उणाव नाशिल्ल्याचें ताचें म्हणणें. म्हणजे घडे कदाचित खंयचे उशीर जाला आसतलें. आमी जशें म्हणटा की पुराय गोंयचो म्हणजे शाळा कॉलेजी हेजो सगळो वेगवेगळ्या पद्दतीन डेव्हलपमेंट करीत आसा. तो सांगता त्या स्कुलाचे 2 फावटी पयलीं टेंडर काडलेले कोणी तरी घेतले ना म्हणून म्हाका 3रे फावटी काडचें पडलें. शाळेचो टेंडर तेजे आयज काडला बट अशा पद्दतीत खंयचीच प्राथमीक शाळा खंयचेच गव्हर्मेंटचें हायस्कूल हें नजर चुकून खंयचें उरलां आसतलें. पण जर एखादें उरलें आसत जाल्यार परत एकदां रिनोवेट करून त्या गांवांतल्या भुरग्यां खातीर तें स्कूल दिवप. स्कुला खातीर खंयसरूच फंड्स हे कमी केन्नाच करूंक ना. कारण बेजीक नेसेसिटी जे प्रायमरी स्कुल्स आसतले सेकंडरी स्कुल्स आसतले हाय सेकंडरी आसतले गव्हर्मेंटान आपल्या परीत सगळी कडेन दिवपा खातीर आमी तत्पर आसा. पंचायत तर आमी जेका म्हणटा की ग्राम पातळी वयलें प्रशासन कशा पद्दतीत फुडें व्हरप हें स्थानीक स्वराज्य संस्थेंतल्यानूच फुडें वता. आनी ताणें जें म्हटलां की त्यांनी पयलीं पंचायती खातीर जागा आयडेंटिफाय करची निश्चित रित्या वांगडात 25,000 दिता अशें हांव सांगचो ना पण निश्चित रित्या जी पंचायती खातीर जागा जाय ती दिवपाक जाय. डॅट इज फाटलेय फावटी प्रोसेस सुरू आसा आनी पंचायती खातीरय जागा जी आसा कारण फाटली पंचायत बिल्डींग बांदपाक घेतलेली पण जागेच्या कारण कन्सर्न जागेचोच उरलेलो म्हणून पंचायत बिल्डींग आमी बांदूंक पावले ना. नाल्यार तिजो टेंडरूय जाल्लो पण बिल्डींग बांदूंक पावले ना. पण जागेचो एकदा विशय रिजॉल्व जाल्या उपरांत पंचायत बिल्डींगूय बी बांदपा खातीर आमी कटिबद्ध आसा. मेंढीस वाठारांतल्या थळाव्या लोकांनी नागांव पंचायतीचेर घेराव घालून बेगोबेग उदकाचो प्रस्न सुटावो करपाची मागणी केल्या. 5 दीस उदका पुरवण बंद आशिल्ल्यान थळाव्या लोकांनी सरकाराचेर तिडक उक्तायली. नागांव पंचायती ह्या घडणुकेचेर पुराय दुर्लक्ष केला असो आरोप थळाव्यांनी केला. तशेंच बुधवार मेरेन उदकाचो प्रस्न सुटावो जावंक ना जाल्यार पंचायती मुखार आंदोलन करपाची शिटकावणी ह्या वेळार थळाव्या लोकांनी दिल्या. We are having problem with water supply for the past 5 days. No water at all. Here we have taken around this morning, all collected. We went to the site where the construction work is going on. There we saw there is no meter and water just pouring, trickling down. And the other side we saw they have 3 meters and water is full swing in the tank. The third villa we visited. They have 2 meters and these meters are given 3/4 inch pipe. It is not in the rule, I think so. But for us, at we residents of this area, we have 1/2 inch pipe. And how are they given 3/4 inch pipe? आणि आम्ही आता पंचायतीन बसून आयल्यात तांकां नोटीस दिला आणि आता तर आमकां हेजे फुडें उदकाचे प्रॉब्लेम जायत न्हू. आमी सगळीं वचून पंचायतीच्या फुडल्यान बसून थंय मोर्चा काडटली. आमची बालद्यो कळशे सगळे घेवन थंय वचून बसतली म्हणून आमी आतां डिसायड केला तशें. सो हेजे फुडें आतां आमचो सरपंचूय आमचो कांय केअर करिना ना म्हटल्यार वॉर्ड मेंबरूय. आनी कितें एक्शन घेवंक जाय ती मागीर आमी आतां डिसायड करतली. नाल्यार थंय वचून फाल्यांच्यान आमी थंय बसतली. आयज तें उदक तर आमकां येयना. सारकी आमची पाशयेस कवर जाला.
जे फोन मारलेलो तो आतां लिमी थांबपाक सांगता आनी आमकां मंडे येतलो पूण आमी आतां मंडे पर्यंत विदाउट वॉटर आमी रावपाचे तर आमकां आमी आतां मायकल भशेन पर्यंत उलयला म्हणल्यार ते आमकां ते सांगता विल सी ऑन मंडे म्हणून लागलो. पावस सक्रिय जाय मेरेन एक तर शाळा बेगीन सोडच्यो नाजाल्यार तो मेरेन फुडें तरी धुकलच्यो अशी मागणी दिवचलच्या कांय पालकांनी केल्या. सोमारच्यान उबेदीन शाळा सुरू जाल्यात. दुसरे वटेन हवामानांतल्या बदलाक लागून गरमी हिसपा भायर वाडल्या. गरमी सोंसूं नजो जाल्यार गरमीचे विद्यार्थ्यांक त्रास जाता देखून पालक सामके हुसक्यांत आसा. मजगतीं सोमारा प्रमाण मंगळाराय दुसऱ्याय दिसा दिवचलच्यो शाळा बेगीन सोडल्यो. सत्तरी मालांतल्या ब्रह्मकर्मळे आनी नगरगांव पंचायत क्षेत्रांतल्या पुलाचें काम पुराय जालें. सध्या येरादारी लेगीत सुरू जाली. ह्या वाठारांतलो पूल अरू नाशिल्ल्यान तळाव्या लोकांनी पूल दुरुस्त करपाची मागणी भौशीक बांदकाम खात्या कडेन केल्ली. तशेंच ह्या पुला वयल्यान शेळपे, नानेली, शिंगणे सारके हेर वाठारांतल्या लोकांचें यो वच जातालें. ताका लागून येरादारीची कोयणी जाताली. वाट सरळ नाशिल्ल्यान अपघाताची समस्याय वाडिल्ली. येरादारी सुरळीत जाल्ल्यान तळाव्यांनी समाधान उक्तायल्या. सांगायला अत्यंत आनंद होतो की आमच्या मागच्या 2-3 महिने ब्रह्मकर्मळीच्या पुलाचं बांधकाम चालू होतं आणि हा पूल आज पूर्ण झालेला आहे. हा पूल लोकांना रहदारीसाठी पूर्णपणे खुला करण्यात आलेला आहे. याची कृपया लोकांनी नोंद घ्यावी. आणि हा पूल पूर्ण होण्यासाठी आमचे लाडके आमदार श्री विश्वजित राणे आणि जे PWDची जी टीम आहे त्या लोकांनी आम्हाला खूप सहकार्य केलेलं आहे. त्यांचे मी ग्रामस्थांच्या वतीने आभार मानते. देव दिता आनी देवचार नाडटा अशी गद मांद्रेच्या विक्रेकारांची जावन रावल्या. थळाव्या नुस्तेकारां खातीर चकचकीत नवे मार्केट बांदून दिल्ले पूण ताचें नियोजन सामकें जावंक नाशिल्ल्यान मार्केट तशेंच पडून उरलां आनी विक्रेत्यांक मार्केटा भायर रस्त्याचेर आपलें सामान विकचें पडटा. 3-4 वर्सां पयलीं मांद्रे हे नुस्तेकारां खातीर मार्केट बांदिल्लें पूण सुवातीचें योग्य नियोजन आनी यो वच करपा खातीर वाट सामकी नाशिल्ल्यान विक्रेत्यांक तशेंच गिरायकांक त्रास जातात. देखून विक्रेत्यांनी हे मार्केट सोडून भायरच बसप पसंत केलां आनी नव्यान बांदिल्ले मार्केटाची सामकीच अवतिकाय जावन उरल्या. भायर कित्याक बसता नुस्तें घेवन मार्केट आसतना? आमचें मार्केट सारकें ना. मार्केटान गिरायक येयले काय आमकां 2 सायडी गिरायक जाल्यार मोदें गिरायक जायना, भोंवंक मेळना. ओके, म्हणून आमी भायर बसता. सगळीच जाणां भायर बसता काय कोणा म्हणजे तुमकां पंचायतीन बीन सांगूंक ना व्हडलें मार्केट बांदलां पूण तेतून बसा बी म्हणून? पंचायत कितें सांगतलो, पंचायती कांय पडलेलेच ना जाल्यार ना आमकां पावना, मार्केट पावना ती. ओके, मार्केट पावना ती भोंवंक मेळना भितर. कोण पळय फुडें बसता तेंकाच गिरायक जाता. ओके, आनी कोण पळय मोदें बसता तेंकां गिरायक खंय जातलो सांग? ती बाजार हा लांब, तितून भोंवतली कशी गिरायक? ओके, तर तुमची कितें मागणी बीन आसा अशी पंचायती कडेन? आमकां आसा, आमकां मार्केटूच दुसरें बांदून दिवं म्हणजे व्हडलें मार्केट बांदून. आनी दिसान दीस मार्केट धुयनान कांय ना, आमी सोपो भरतना आमीच मार्केट धुवपाचें. मार्केट केन्नाच ती धुयनान मागीर कशें जातलें? आमी सोपो दिता आनी आमीच मार्केट धुवपाचें. माझी एक हें आसा, विनवणी आसा पंचायतीक आमच्या. आतां आमचो नवीन सरपंच आसा, एक बरो सरपंच धडाडीचो असो सरपंच आसा, युवा सरपंच आसा आमचो अमित सावंत. ताका एक विनंती आसा की तेणें आपूण पर्सनली हाच्यान लक्ष घालून हे जे कितें नुस्तेकारांची भायर बसता, हे व्हडले मार्केट आमी बांदलेले आसा, इतलो खर्च करून मार्केट बांदलेले आसता, थंय बसोवंक जाय तांकां. थंय बसोवपाची कितें तरी वेवस्था करपाक जाय. कितें तरी पंचायतीन आपूण एक माणूस हाडून तांकां त्या लोकांक ह्या नुस्तेकारांक आमच्या थंय बसोवपाक जाय. तशें जर जायत जाल्यार एक खूब बरें जातलें. आनी हो जो जागो आमचो आसा पळय तो पार्किंग लोकांक पार्किंग बी करपाक मेळटलो. आमचो आयतारचो हें आसता, बाजार आसता, तो जर बाजार तूं पयशे जाल्यार खंय तरी सगळे बाजारकार बसलेले आसता, तांकां एक जागो असो ना, एक अशें एक बाबा सिस्टम अशी ना की त्या जाग्यार अशें बसले वेवस्थीत बसले, लोक वेवस्थीत गेले, कितें खरेदी आसा ती केली, अशें जायना. जाल्यार तेरूय ह्या लोकांनी हें करूं येता आमच्या पंचायतीन आनी आमदारान हातून लक्ष घालून व्यवस्थीत एक कितें तरी एक सिस्टमॅटीक एक हें मार्केट करूं येता. फकत मार्केटाच्या विशयाक लागून ट्राफिकेची समस्या आता उपरासपाक लागल्या. नुस्तें विकपी बायलां रस्त्यार बसतात, देखून हांगासर गाडयांची गर्दी पळोवपाक मेळटा. ह्या सुवातीर 2-3 फावट अपघातूय जाल्यात. ह्या विशयाचेर थळावो सरपंच
अमित सावंताक विचारल्यार तो म्हणटा ह्या मार्केटाची पुनर्बांधणी करपाचो आमचो विचार आसा. जायती सुदारणा हांगासर घडोवन हाडटले. तेच बरोबर नुस्तेकारां वांगडा हांगासर भाजी आनी फळां विक्रेत्यांक सुद्दां आमी सुवात दितले. पळय नुस्तेकारां ही फक्त तुमकां आयतारच्या दिसा भायर दिसूं शकता. ना हांव ना म्हणना, कित्याक आमच्या गांवांत जर पळयलें जाल्यार ऑलमोस्ट म्हणटात तशे अप्रॉक्सिमेटली 7,500 वोटर्स आसा. आनी येदे व्हडले लोकसंख्या आसलेल्या गांवांक हे जे आमचे जे फीश मार्केट जे हाच्या पयलींच्या पंचायत मंडळान जे बांदलेले ते फीश मार्केट खंय तरी अपुरे पडटा. आनी संडे ह्या दिसा आयतारा दिसा गांवांतलो जास्तीत जास्त लोक ह्या मार्केटाक विजीट करून कोण नुस्तें घेवपाक येता, कोण भाजी घेवपाक येता, कोण फळां घेवपाक येता, कोण इतर सामग्री घेवपाक येता. सो अशा वेळाचेर हांगा क्रावड जाता. सो ताका लागून आमी आमचे जे ऑनरेबल MLA आसात श्रीजीत आरोलकर हांकां रिक्वेस्ट केलें की आमकां एक सुसज्ज प्रकारचे एक हायजेनीक फीश मार्केट एक व्हडलें बांदपाचें म्हणून. तेंच्यांनी जो फिशरीज मिनिस्टर आसा श्रीयुत नीलकंठ हळर्णकर हांकां रिक्वेस्ट केली आनी ताच्या नंतर तांच्यांनी ह्या प्लेसीचेर विजीट दिवन एक बरे प्रकारचे मोठे अशे सुसज्ज वेल प्लॅन्ड वेल इक्विप्ड आनी हायजेनीक फीश मार्केट आमकां बेगींतले बेगीन बांदून दिता अशें अश्युरन्स दिल्लेलें आसा. बरी सुवात आसून लेगीत ह्या बायलांक कडकडीत वतान करपोन धंदो करचो पडटा. पावसान कितें हाल जायत सांगू नजो. सरपंच म्हणटा मार्केटाची पुनर्बांधणी करतले, पूण पयलींच नियोजन सामकें नाशिल्ल्यान परत पयशांचो इबाड करून मार्केटाची पुनर्बांधणी करप हातून कसलो अर्थ? गोमंतक TV खातीर वर्षा आश्वेकर. मंगळारा महाराजांच्या 350वो राज्याभिषेक दीस मनयतना ताणें दिल्लें योगदान आनी त्या काळान बऱ्या तरेन चलयल्लें शासन कोणेच विसरूंक फावना अशें मंत्री मॉविन गुदिनोचें म्हणणें. चिखली वास्को 350व्या शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेक दिसा निमतान आयोजीत कार्यावळींत तो उलयतालो. ह्या कार्यावळींत वास्कोचो आमदार दाजी साळकार, मरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकार तशेंच हेर वांगडी हाजीर आशिल्ले. राज्याभिषेक आज 350 इयर्स भरता शिवाजी महाराजा कॉरोनेशन जाला तेन्ना म्हणून आमी हो दीस मनयता. ते म्हाका दिसता वन ऑफ द फर्स्ट मराठा लिडर्स हू बिकेम एन आयकॉनीक फिगर फॉर द होल नेशन. जे तरेन तेणें राज आपले चलयले, वेदर इट इज इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वेदर इट इज इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग one's own army, and there is proof that even he built a navy at that time. म्हणजे थोडी बोट्यो बीन करून कशी लढाई करपा आपले हक्का लागून आपली टेरिटरी कशी राखपाचे म्हाका दिसता तेन्ना जे जाल्ले ते आजूय ताका खूब महत्व आसा. इट हॅज गॉट ग्रेट रेलिवन्स. आनी आज जेन्ना आमी भारत देश एक थर्ड सुपर पावर ऑलरेडी जाल्लो आसा, थोडे म्हणटा जाता, हांव म्हणटा ऑलरेडी जालो. थोडे आंकडे पळयल्यार जे अर्थान आमी फुडें वचत आसा कोणूच आमचे भारत देशा फाटी आहा म्हणपाक शकना वा डेवलपिंग नेशन म्हणपाक शकना. पळय आमचे प्रॉब्लेम आसा, प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक जाय, पूण वी आर अ डेवलप्ड कंट्री. आमचे कडेन जो मॅन पावर आसा, आमचे कडेन जे वर्कफोर्स आसा, आमचे कडेन जे एडमिनिस्ट्रेटीव सेटअप आसा, उदाहरण म्हळ्यार स्पेस टॅक्नॉलॉजी आमी खूंय पावला ते. हे सगळे बुनयादीक हे जे फावंडेशन शिवाजी महाराजान घातलेले आनी तेजे तूं इतलो चड स्टडी करता आमकां दिसता की तेन्ना सुद्दां तांकां तें विजन आशिल्लें आनी तेजे कडेन प्रेरणा घेवन आमी फुडें वचपाक जाय. होच तेजो हेतू आसा. आयज आमच्या भारत सरकारान तशेंच आमच्या गोंयच्या सरकारान हो एक इतिहासीक दिवस मनोवपाक लागून आख्खे भारतभर आमी हो प्रोग्राम आयोजीत केलेलो आसा गव्हर्मेंट. आनी मुद्दाम आमच्या मुर्मुगांव तालुक्यान आयज आमचो पालक मंत्री सर मॉविन गुदिनो आयज हांगा ह्या प्रोग्रामाक चीफ गेस्ट आसा आनी हो ऑर्गनायज केला आमचो डेप्युटी कलेक्टर. आयज आमकां सगळ्यांक एक गर्वाची गोश्ट कित्याक आयज 350 वर्सां जाली जो आमचो शिवाजी महाराजाची जी आयज आमी राज्याभिषेकाचो दीस मनयता. आनी आमकां सगळ्यांक खबर आसा की तेणेन जो त्या टायमाचेर जे आमचे राजा आसलेले आनी तांकां त्या टायमाचेर जे मोगल
मुघलांनी येवन एटॅक करून तांकां खूब जाणांक बंदी करून कन्वर्जन करपाचो प्रयत्न केलेलो आसा. तेन्ना शिवाजी महाराजान एक त्या टायमाचेर एक आमचो हिंदुत्व सांबाळपाक लागून ताणें फुडाकार घेतलो. सो हिंदू राष्ट्र करपाक लागून जी स्वप्नां आयज आमचो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी जो पळयता तेच प्रमाणे आयज तेन्नाच्यान शिवाजी महाराजाचें तें स्वप्न आसलेलें कितें हो जो भारत देश आसा तो आमचो हिंदू राष्ट्र जावचो. तेज्या लागून तेणेन जी बुनयाद तेन्ना घातलेली ती आयज आमी आतां फुडें व्हरपाक लागलेलो आसा. ल्हान भुरग्यांक पोलिओ डोस दिवपी पुराय गोंयच्या केंद्रांचेर फॅन, एसी वा कुलराची सोय करची अशी मागणी समाज वावुरपी शंकर पोळजीन भलायकी खात्याक केल्या. गरमी खूब वाडल्या पूण पोलिओ घालपी केंद्रांचेर सादे फॅन लेगीत ना. आवयो आपल्या ल्हान भुरग्यांक कपड्यान वा कागदांनी वारो घालतना दिश्टी पडटा. पोलिओ डोस दिवपी सुवातेर तरी इतकी वायट परिस्थिती आसची न्हय अशें शंकर पोळजीचें म्हणणें. हेल्थ डिपार्टमेंटा कडेन हांव एक रिक्वेस्ट करपाक सोदतां, तुमी ज्या जाग्याचेर पोलिओ डोस दिता ल्हान भुरग्यांक त्या जाग्याचेर मातशे फॅन नाल्यार कुलर बिलर बीन घाला. फॅन आहा कळ्ळें तुका. लोकांक अशें त्रास करूं नाका. कित्याक सांग ते ल्हान भुरगीं कितें आपले जे फिलींग आहा ते एक्सप्रेस करपाक शकना. कित्याक 6 म्हयन्याचे 1 वर्साचे 2 वर्साचे भुरगीं कितें सांगूंक शकतलीं. सो ही काळजी कोणें घेवपाक जाय, जे कन्सर्न कोण ऑथॉरिटीज आहात न्हू तेंच्यांनी घेवपाक जाय. कितें रे आतां जेन्ना तुमी डोस दितात न्हू तांकां पोलिओ त्या टायमार ते प्रिमायसीस कितें रे कितले क्लीन हायजेनीक आनी मागीर वेंटिलेशन बीन तांकां कशें कितें आहा तें पळोवपाक जाय न्हू तुमी. ही तुमची जबाबदारी कितें रे. सो हांव हेल्थ डिपार्टमेंटा कडेन आनी आमच्या म्युन्सिपालिटी कडेन रिक्वेस्ट करता की जे पोलिओ डोस ज्या जाग्याचेर दिता आख्ख्या गोंयभर सांगता सगळे हेल्थ डिपार्टमेंट आहा तांकां जे पोलिओ डोस दितात न्हू तांकां थंयसर फॅन्स, कुलर्स नाल्यार एसी अवेलेबल करा. कळ्ळें तुका. गरमी वाडलेली आसा कितें आनी ल्हान भुरगीं ती सोसूंक शकना. कळ्ळें तुका. रडटात ती. आवाज गोंयचो हे बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी आशिल्ल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.